नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्राइम बुलेटिनात तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. एके फामिलीक वर्सुकी फक्त 6 सिलिंडर सबसिडीचेर दिवपाची येवजण गोंयांत चालीक. येता त्या मार्च 2013 मेरेन फामिलीक आनीक फक्त 3 सिलिंडर सबसिडीचेर उरिल्ल्या बाजार मोलान गॅस डिलरांनी केली घोशणा. केंद्र सरकारान काँग्रेसीच्या खासदारां वरवीं मायनिंगांतल्या लोकांक करचो आदार. गोंयच्या मायनिंग पर्रीकारान केला बंद. हे परिस्थितीक तोच जबाबदार, काँग्रेस न्ही. प्रदेश समितीन घेतली भूमिका. म्हादयच्या उदकान कर्नाटकाचो त्या वाठारांतलो पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सुट्टलो. कर्नाटकाक म्हादयचें उदक जायच. कर्नाटकाचो म्हादय लवादा मुखार दावो. 16 तारखेर सुनावणी. कदंबा कर्मचाऱ्यांचो मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चो. ड्रायव्हराचेर हात घालपी ॲडव्होकेटाक अटक करपाची मागणी. 24 वरां भितर अटक करूंक ना जाल्यार कदंबाचे 4 डेपो बंद दवरपाची शिटकावणी. खेळा मळार फ्लड लायटी खाला फुटबॉल मॅची जायत जाल्यार भारताचो फुटबॉल जावं येता फास्ट. प्लेयर जाम जावचे ना. भारताचो आंतरराष्ट्रीय खेळगडो क्लिफर्ड मिरांडान लायलें मत. खबर विस्तारान. एके फामिलीक वर्सुकी फक्त 6 सिलिंडर सबसिडीचेर दिवपाची येवजण गोंयांत चालीक लागल्या. येता त्या मार्च 2013 मेरेन फामिलीक आनीक फक्त 3 सिलिंडर सबसिडीचेर मेळटले. उरिल्ल्या बाजार मोलान म्हणल्यार सिलिंडरा फाटल्यान 911 रुपया मोडून घेवचे पडटले. हो प्रेसय तेन्नाच्या बाजार मोला प्रमाण वयर सकयल जातलो. ऑल इंडिया LPG डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशनाच्या गोंयच्या फाट्यान येवजणेची गोंयांत घोशणा केली. सबसिडायज सिलिंडराचो आंकडो सरकारान दर फामिली फाटल्यान वर्साक 6 चेर मर्यादीत दवरला. उरिल्ले सिलिंडर लोकांक बाजार दरान घेवचे पडटले. 14 सप्टेंबर नंतर 31 मार्च 2013 ह्या कालावधी खातीर लोकांक 3 डॉमेस्टीक सिलिंडर रिफिल्स सबसिडायज रेटान दिवपाच्यो. ह्यो आसतल्यो पयल्यो 3 रिफिल्स आनी ताज्या 3 रिफिल्स नंतर तांकां जाय तितल्यो रिफिल्स मेळटल्यो बी, पूण त्यो त्या दिसाच्या बाजार भावान तांणी घेवच्यो पडटल्यो. आयचे तारखेन डॉमेस्टीक सबसिडायज सिलिंडराचो रेट आसा 418 रुपया गोंया खातीर. तशेंच ज्या मनशान हे 3 आपले सबसिडायज सिलिंडर घेवन जर सोंपयले आनी ताका जर चवथी रिफील जाय जाल्यार ताका आज गोंयान डॉमेस्टीक नॉन सबसिडायज सिलिंडर घेवचो पडटलो. ताजो दर आयचे तारखेन जावन आसा 911 रुपया. दर म्हयन्याचे 1 तारखेक पेट्रोलियम कंपन्यो इंटरनॅशनल ऑयल प्रायसिसाची स्टडी करून हो रेट्स डिक्लेअर करतली. हो रेट फुडल्या म्हयन्यान चडूय जावंक शकता किंवा कमी जावंक शकता. डिपेंड्स ऑन इंटरनॅशनल प्रायस. सामान्य फॅमिलीक वर्साक 10 ते 12 सिलिंडर लागतात. आतां सबसिडी वेले सिलिंडर फकत 6 जाल्यार उरिल्ले 900 रुपयांनी पडटले. तातूंत हे मोल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेन थारिल्ल्यान वयर सकयल जातले. गोंय सरकारान आनीक 6 सिलिंडर सबसिडीचेर दिवपाची घोशणा केल्या. मात येवजण चालीक लागिल्ली ना. ही येवजण चालीक लागल्यारय ती 3 लाखां मेरेन वर्सुकी येणावळ आशिल्ल्या फामिली खातीरच आसतली. सरसकट सगळ्यांक न्ही. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. केंद्र सरकारान काँग्रेसीच्या खासदारां वरवीं मायनिंगांतल्या लोकांक आदार करचो अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसीन केल्या. गोंयच्या मायनिंग पर्रीकारान बंद केला. हे परिस्थितीक तोच जबाबदार, काँग्रेस न्ही अशें प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान म्हणलां. गोंयचें मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू जावचें म्हूण काँग्रेसीन भुमिका घेतल्या. ह्या प्रस्नाचेर जाय जाल्यार दिल्ली पक्षाचें शिष्टमंडळ व्हरपाची तयारी काँग्रेसीन केल्या. अशें म्हणन की मायनिंगाचो पुराय विशय फाटल्या 1.5 वर्साक फक्त आनी फक्त BJP पक्षान आनी श्री पर्रीकारान हो विषय खूब मोठो गाजो वाजो करून न्ही फक्त गोंयभर तर जगभर पाविल्लो.
या दुष्परिणामाक पूर्णता जबाबदार बीजेपी सरकार आणि बीजेपीचो पक्ष. या विशयाचो तितले बेगीन सुटावो जावपाक जाय अशा प्रकारचो ठराव काँग्रेस पार्टीन मान्य केल्लो आसा. त्याच बरोबर हे आतां गोंगडे कितले ते पुरा सांगू शकना. 2 म्हयन्या भितर सुटाव जालो एक रिलीफ गोंयकारांक मेळटलें. 6 म्हयन्या भितर सुटाव जालो गोंयकारांक रिलीफ मेळटलें. पूण काँग्रेस पक्षाचें मत आसा आमच्या लोकल युनिटीचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे की केंद्र सरकारा कडेन आतांच मागणी करची की आमकां कितेंय पॅकेज दिवची जेणे करून ही पॅकेज मेळून बारीक कुटुंबाक आदार मेळचो. हो विशय आमी आमचे खासदार बाबशी शांताराम नायक आमचे खासदार श्री फ्रांसीस सार्दिनो हांचे मार्फतय आमी व्हरतले. गरज पडली जर जायत एक शिष्टमंडळ बी आमी पार्टी लेवलाचेर व्हरपाक तयार आसा जाल्यार व्हरतले. Sinister plan to take money from central government in the name of mines and divert it for other schemes where the government does not have any money in the coffers. That is the game plan. म्हादयच्या उदकान कर्नाटकाचो त्या वाठारांतलो लोकांचे पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सुट्टलो. हाका लागूनच कर्नाटकाक म्हादयचें उदक जायच असो दावो कर्नाटकान म्हादय लवादा मुखार केला. हो दावो करपी कर्नाटकाचें प्रतिज्ञापत्र लवादा मुखार आयलां. कर्नाटकाची जाप थारायिल्ले मुजतींत आयली ना म्हूण जाप दिवंक गोंय सरकाराक वेळ मेळ्ळा. कळसा प्रकल्पाचें काम थांबोवपा खातीर घाल्लो गोंयचो अंतरीम अर्ज आतां 16 तारखेर लवादा मुखार सुनावणी घेतलो. कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर सुरू केल्ल्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाक हरकत घेवपी गोंय सरकाराच्या अर्जाचेर सोमारा लवादा सामकार सुनावणी जावपाची आशिल्ली. गोंयच्या अर्जाक जाप दिवंक कर्नाटकान वेळ काडिल्ल्यान सुनावणी जावंक पावली ना. कर्नाटकाची जाप निकतीच गोंयच्या आदवोगादांक मेळ्ळ्या. म्हादयच्या उदकान कर्नाटकाचो त्या वाठारांतलो लोकांच्या पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सुट्टलो. हाका लागूनच कर्नाटकाक म्हादयचें उदक जाय असो दावो कर्नाटकान लवादा मुखार प्रतिज्ञापत्रान केला. न्यायाधीश जे.एम. पांचाळाच्या अध्यक्षतेखाला न्यायाधीश विनय मित्तल आनी न्यायाधीश पी.एस. नारायण अशी 3 वांगड्यांचो लवाद गोंय कर्नाटका मदल्या म्हादयच्या उदकाचे प्रस्नाचेर सुनावणी घेता. म्हादयचें उदक मलप्रभेन व्हरपाचो प्रकल्प जानेवारी 2013 म्हटल्यार पुराय करपा खातीर कर्नाटकान पेंगट बांदला. ते खातीर सगळी शक्त लावन केशी खातीर वावुरतले अशें कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान हालींच म्हणलां. इतले मजगती गोंयच्या पर्यावरण तज्ञांचे एक शिष्टमंडळ मंगळाराक कणकुबीक म्हादय प्रकल्पाची पळोवणी करपाक वचपाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. आता घेऊ एक विसव.